तुमकां खबर आसा आतां आमच्या सरपंचानी सांगलां लास्ट इयर जेन्ना जुलय 11 जेन्ना एक इन्सिडेंट जालो आनी आमचो भाव एक 16 वर्सांचो एक भाव आमच्या हे हितून सोंपलो आनीक हें सोंपपाक कारण म्हणल्यार म्हाका दिसता तेन्ना जेन्ना ही हें आसा आमची टँक आसा ती तेणी तेन्ना ती चिरे काडले बरे पयलीं म्हाका दिसता हे चिरे बी पयलीं काडटाले ताका लागून हांगासर मातशें इल्लें माड फिलींग जावपाक आहलें पूण तें माड फिलींग जावंक ना आनी ताका लागून हो इन्सिडेंट जालो मेन म्हणटा तो हांगासर एक कल्वट आसा पायप आसा रस्त्यार थंय तें सारकें पॅक जाल्लें कितलीं वर्सां सरपंचान सांगलां की 15 वर्सां 20 वर्सां सुमार जालीं म्हणून पूण तें पॅक जाल्ल्यान हें उदक सारकें वयर येयल्लें आनी म्हाका तावो तिगूय जायनासलो आतां जेन्ना आमी सर्वे केली डिपार्टमेंटाक सगळें आमी रिक्वेस्ट केलो जावं आमचे WRD हाकाय आमी रिक्वेस्ट केलो आनी सांगलें बाबा लास्ट टायम आमी सांगलें आमी इन्स्पेक्ट केल्लें जेन्ना आमचे बरो जायते ऑफिसर आसले मामलेदार आहलो PI आहलो मागीर WRD आहले बाकीचे डेप्युटी कलेक्टर हे सगळे आहले तेन्ना आमी इन्स्पेक्शन केलां तेन्ना आमी सांगलेलें आमी WRDचेर आमी हें सगळें करून आमी जाता भशेन आमी सॉल्व करतले पूण आयज म्हाका दिसता आयज आमकां कळोन येयलें म्हणजे आमकां हें क्लियर जाल्लें आसा आनी म्हाका दिसना हेज्यान फुडें हे इन्सिडेंट जातले आनी इन्सिडेंट जातले तेन्ना म्हाका डावट आसा कित्याक ऑलमोस्ट आमी सगळें कितें आहा तें फिलींग केलां आनीक हांव पयले सुवातेर हांव आमच्या WRD मिनिस्टर सुभाष शिरोडकर सराक हाका काल जाता देव बरें करून की ताणें हांगासर मेशिनरी हाडले तशेंच तांचे सगळे आमचे ऑफिसर जे आमचे बदामी सर आसा चीफ इंजिनियर आसा ताकाय थँक्यू म्हणटा तशेंच WRD AE JE हांगा सगळे डिपार्टमेंटाक हांव काल जाता देव बरें करून एक लोकांक एक सांगपाची एक हें आसा हांव एक एकदां कितें आसता जेन्ना कितें पोंड आसता तें आमकां खबर आसना तुमी नदरे मुखार हाडचें हांव मागतां तुमी सगळे ऑल गोवा लेवलाचेर देखून हांव मागतां सगळे भावांक आनी त्या युथांक जे आमचे यूथ आहा तांकां खंयचेय कडेन जंय भिरांत दिसता थंय वयचें न्हू कित्याक आमचो जीव पयलो आमी सांबाळपाक जाय हांव जाणा आमचे भुरगे उमेदीन ते न्हांवाक वयता थंड उदक म्हणून वयता तशें करचें न्हू आनी कितें दिसता आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सी कितें तर कोणाकूय दिसता अशें डेंजरस कितें आसा तें आमकां सांगचें आमी जाता ते भाशेन ताबडतोब हें एक्शन घेवन आमी जाता ते भाशेन न्यूट्रल करपाक. Which was there, it was blocked. Now that pipe has been cleared, so the water which used to get stored over here, it will easily go. So first thing is that the water won't be stagnant, and wherever the places there would be possibilities of the water being stored, that the owner has filled it up. So majority things he has leveled it. So now at least we won't have that water being stored in this area and all. So there are clear these ways of the water passing by from this area. So and also what we'll be doing just for safety, this on the access wherever the roadside is there, any access points from the roadside, we are trying to put barricades right from the access of his property till the end point of this area. So that will be fenced, like a barricade will be put. So even any trespassers coming from the roadside, he won't be able to come. आमचो आमदार गेल्या वर्सा जेन्ना ते कॉलेक्टरी तेणी जबाबदारी आपल्या हातीन घेवन तो येवन ते सदांच येवन ते कितें करपाचें सगळे ऑफिसरांक बी हाडून तेणें तें काम हातान धरून कंप्लीट केलां ऑलमोस्ट कंप्लीट जालां आनीक म्हाका दिसना आतां सांगिल्लें आमगे आमदारान सांगिल्ले भशेन उरपाचें ना हिंगा उदक आतां ते टॅक्निकली आमी नको म्हळ्यार दिसता आतां अशें सारकें जालें म्हूण आनी आमचो सरपंच साबियो तो हें बरो आहा सदांच येवपाक हें करपाक आमदाराक आपल्या आदराक घेतला आमदारान घेतल्या आनी हें सगळें काम केल्लें आसा. ओनरान आमचे बाबा आतां तेणें ते हिंग बोगले रावन ते मिशिनरी घालून ते सगळे फ्लॅट करून हें केलां आतां सो आय फील पर्सनली हिंगा आतां सद्या चान्स ना कोणाक रावन जावपाक जालें जाल्यार चड एक एंकल हायट एक उदक जावपाक शकता म्हणजे सो आतां म्हाका दिसता हें प्रॉब्लम जावपाक